भयणीलो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार। आयज हांव हे नवे सिरीज सुरू करता हे म्हज्या चॅनलार, ते म्हणल्यार आयताराचे जे जिविताच्या प्रकाशावेलें वाचप हो नियाळ येता ताचेर। तर नियाळाक सुरवात करूया। मुखेल वोळ मारिया सोम्याचें उतर आयकोंक ताच्या पांया कडेन बसून रावली। लूक 10:39। नियाळाक आदार। आदल्या काळार शीस आपल्या गुरुशी बसून ताचें उतर आयकोन आशिर्वादान जियेताले आनी कुर्बेन वाडटाले। मारयेन तशेंच केलें। जेजूचें उतर आयकोंक ताच्या पांयाशी बसून रावली। देवाच्या उतरांतल्यान आमचें उचामळ मन शांत जाता। दीस रात आमी वेगवेगळो घोरचो आनी घरा भायलो वावर करूंक हार्पीत जातांव आनी तोखतांव। मागण्यांक आनी देवाच्या उतराक बिलकुल वेळ दिना। हाकाच लागून जिविताची हार आमचेर ओडून घेता। पयल्या वाचपान आब्राम आनी सारा देवाच्या उतराक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक मागण्यांक दीस सारताली। देखूनच देवाचें बरेपण तांकां मेळ्ळें। कोलास्कारान बरयलेले चिठींत आमकां मेळटा, भाग्योन पावलू क्रिस्ताक परगटूंक हार्पीत जाता। आमचें कितें गाय? मोगाच्यानो देवाच्या उतराक आनी मागण्यांक वेळ दिवंक एकदम गरजेचें। एक घडी देवाचें देणें आमकां। आयच्या शुभ वर्तमानान मार्था घरच्या राटावळींनी गुल्ल जाता जाल्यार मारिया जेजूचें एक उतर आपल्या काळजान बाळगून घेता आनी कुशालकाय भोगता। हाकाच लागून जेजूची शाबासकी तिका फावो जाता, कित्याक तिणें बरो तो वांटो वेंचून काडलो म्हूण। मारयेकूच आमचो नमुनो करुया आनी जेजूकूच चिटकोन रावून ताचे आसणे आमी घेवया। तेन्नाच काळजा मनाची शांती भोगूंक आमी पावतले। जिवीत येसवून जातलें अशें जावं। म्हजो ताराव जेजू, तुजो पाटलाव करूंक बापाचें उतर आमी तुजे भाशेन आयकूंक आनी जिवोंक वावुरतले।